नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमच्या समस्त पळोवप्यांक मनापासून येवकार. आयच्या भागान आमी आयल्या पालये हांगासर आनी पालये हांगासर आशिल्ल्या वांगडवाडा हांगासर राष्ट्रीय देवस्थानात वार्षिक अशी पुजा जाता तांच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान आनी ह्याच निमित्तान आमकां हांगासर आमंत्रीत केला. खूबशी गर्दी आसा हांगासर, भरपूर वेगवेगळे कार्यक्रम जातात आनी त्याच निमतान आमी आज हांगासर आयल्यात. खरेंच खूब बरें दिसता आनी पयलेच फावटी पालये हांगासर आयल्या ताका लागून डेफिनेटली कितें तरी हांगासर हटके आमी करतली. सगळ्यां मदीं भरपूर एक्सायटमेंट आसा. सो आमी भितर तो वतात आनी रोखडीच आमच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. पळय तेव्हा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार, मी माधवी केळकर. आज इथे राष्ट्रवादी बाराचा वांगडे देवाच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वजण जमलो आहोत. तर इथे एक खूप छान असा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. मला सांगायला अतिशय आनंद होतोय की या कार्यक्रमासाठी आम्हाला लाभल्यात प्रुडंट वाहिनीच्या जरा हटके या कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालक मिस सारिका शिरोडकर. या गोव्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन या कार्यक्रमाचं आयोजन करतात. तर त्यांनी आमच्या सर्वांसाठी हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला आहे. मी त्यांचे इथे आपणा सर्वांकडून खूप मनपूर्वक स्वागत करते आणि फक्त शब्दांनी नाही तर मी मिसेस गौरी परब यांना विनंती करते की पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करावे. राष्ट्रीय देवाक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता. हांगासर जमिल्ल्या म्हाज्या सगळ्या इच्छिणींक मनापासून येवकार. म्हाका दिसता सगळ्या होदोळ बसून हांगासर आयिल्ले आसात आनी वाट पळयतात की केन्ना आमचो हो शो सुरू जातलो. खरेंच मनाक आजातल्यान बरें दिसता जेन्ना यांचे एक्सायटमेंट आणि उत्सुकता पळोवन की आज जरा हटकेन कितें जातलें. आमी डेफिनेटली कितें तरी हटके करतलीत. हांगासर जमिल्ल्या एक फावटी सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो जोनी पयली. सुरवात करता आयच्या भागाक आनी आयच्या भागांतलो आमचो पयलो रावंड जो सगळ्यांक टेन्शन दिता तो रावंड म्हणल्यार आमचो फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्यांचो रावंड आतांच कोंट्री म्हणटाली प्रश्न खंयचे येतले खबर ना, म्हाका येना जाल्यार पुरो. हो म्हाका असो डायलॉग प्रत्येक जाग्याचेर जेन्ना वता तेन्ना आयकोपाक येता आनी हांगासर खंय तरी आयलो आयकोपाक तो. टेन्शन घेवपाची कांयच गरज ना. आमचे जे प्रश्न आसता खरेंच खूब सोंपे आसता, तुमकां थोड्या वेळान कळटले. ताचे पयलीं पळोवया की आमच्या फुगोटे रावंडाची पार्टिसिपंट कोण ती. ओके, म्हाका दिसता सगळ्यांक पयलीं आयच्या कार्यक्रमाची म्हणजे आमच्या पयल्या फुगोट्यांच्या रावंडाची सुरवात करूया आमी. आमच्या ह्या पहिल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान एक भजनाची 2-3 लायनी ऐकून. ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान. खूपच सुंदर. आमकां जेन्ना आमी प्रत्येक गांवांत वयता, वेगवेगळ्या गांवांत वता तेन्ना आमकां खंय ना खंय अशे वेगवेगळे टॅलंट्स मेळटात. तातूंतलो हो एक टॅलंट तुमच्या मुखार हाडला आमी. खरेंच खूब सुंदर म्हणटा. सगळ्यांनी आयकल्ली एका म्हणटाना. ओके, सो तुजो प्रश्न पळोवया कितें येता तो. एक चीट काड खंयची तुका जाय ती. ओके, तिका आयला कवी हा कवी ना. उलोवपाक आवडटा तुका? ओके, तुमचो टायम सुरू जाता आता. फाती खंयची हाडल्या? रेडीमेड तू करिना? हांव करता पूण हे रेडीमेड वचूंक ना, हाडपाक टायम मेळूना, करपाक टायम मेळूंक ना. नांव म्हटलें हांगासर. नांव सांगा. मंगल सुनील परब. ओके, बरें घे तुजी क्वेश्चन पळया कितें तो. हांगासर प्रश्न तांकां आयला. तांकां आमी देवळाचो एक फोटो दाखयतली आनी तांच्यांनी वळखोवपाक जाय की हे देवूळ खंयचें तें. पयलें देवूळ सांग. बोडगेश्वर. ओके, हांगा एक देवूळ दाखयला तांकां. तांच्यांनी बोडगेश्वर सांगला. तुमकां दाखयता पण प्रॉम्प्ट करप ना. प्रायज जाय जाल्यार फक्त हात वयर करात.
हे देऊळ जाण आसा मारुतीगड पणजी मळा. ओके, कितल्या जाणांचं उत्तर सारकें आसा जेणी मोठ्यान ताळयो भरपाच्यो. सारकें उत्तर. नांव सांगा तुमचें. नाव म्हणजे दयानंद लहू परब. ओके, सो ऑडियन्स प्रायज वता हो दयानंद हांकां मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. दयानंद परब हांकां मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, आमची थर्ड पार्टिसिपंट नाव सांगा. मी संध्या लक्ष्मण परब. तुमचो प्रश्न पळया कितें तो. एक चिटकार. ओके, तांकां घेवपाक जाय 3 म्हणी. खंयच्यो म्हणी म्हण तूं 3 म्हणी म्हणपाक जाय. त्यो सारक्यो आसा जाल्यार तुका प्रायज मेळटलो. अति शाणा त्याचा बैल रिकामा, अति तिथे माती आणि आणि नकटीच्या लग्नाला 1700 विघ्ने. संध्या परब हांकां मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शेवटची पार्टिसिपंट आमची जी खेळटली फुगड्यांचो रावंड. भरपूर टेन्शन आयला आसतलें पण दाखोवन दिवची ना टेन्शन आयला म्हणून. सांगा, नाव सांगा. सविता सुरेश सावंत. शेवटचो प्रश्न तुज्या खातीर आसा हो. पदां म्हणपाक आवडटा तुका न्ही, सो तुका पदांचेरूच एक आसा पण हे भजनाचें न्ही. आयक सारकें. तुका 4 पदां म्हणपाक जाय आनी ह्या पदांनी दिल हो शब्द येवपाक जाय. पदां आयकल्या आसतलीं तुवें खूब पिक्चरां तरी पळयल्या आसतलीं. सो दिल शब्द येवन 4 पदां. दिल दीवाना बरें म्हणटा. जाना राहे ना एक पगला है समझाना समझेना. एक दुसरे. ओके, तुमच्या पैकी कोणाक म्हणपाक येता जाल्यार हांगासर येवन म्हणू शकता. एक ट्राय कर तू. अशें हांगा खरें आतां राव. माझे नाव उर्मिला शेट्टी आहे. दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ए पगला है दिल तो पागल है दिल दीवाना है. थर्ड. दिल है के मानता नहीं. लास्ट. एकूच उरला. दिल देखे सनम. माझे कान. ओके, एकूच जालें सॉंग पण कोण नेक्स्ट पार्टिसिपंट ताणें चारूय म्हणपाक जाय. वेल ट्रायड. मोठ्यान ताळयो जोनी तुज्या खातीर. यो. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. हाय दिल मेरा दिल कब बन जाएगा तेरे काबिल. थर्ड. हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हम तेरी कसम. शेवटचे. दिल है कि मानता नहीं. ओके, सो आमचो हो शेवटचो प्रश्नाचो उत्तर हांगासर पदां म्हणून दिली रंजनान आनी ताका मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू मॅडम. ओके, सो आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. जेंकां क्वेश्चनांचें टेन्शन आयिल्लें तेंचे म्हाका डेफिनेटली टेन्शन कमी जालां आसतलें. हांगासर आमकां थोडी विनर्स मेळ्ळी, थोड्यांक कांय प्रायज मेळूंक ना. पण काय नजो मोठ्यान ताळयो तरी दिवं शकता आमी तेंच्या खातीर. होच उत्साह घेवन आमी आमच्या दुसऱ्या रावंडाक सुरू करतली. तो आसता आमचो धमाल जोडीचो प्रिलिमिनरी रावंड. धमाल जोडीच्या प्रिलिमिनरी रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमच्या आयच्यो 3 धमाल जोडीचे पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. आमची पयली जोडी आसा अनिल पालेकर, श्रद्धा पालेकर. ओके, आमची दुसरी जोडी आसा अर्जुन परब, भक्ती परब. आणि आमच्या धमाल जोडीतली तिसरी जोडी आसा सुनील पालेकर, सुलोचना पालेकर. ही आसा आमची आयच्या भागातली 3 जोडयो ज्यो आमच्या धमाल जोडीच्या टायटला खातीर खेळटली. ओळख करून घेवया आमच्या पहिल्या जोडयेचे अनिल आणि श्रद्धा. माझे नाव अनिल उदय पालयेकर. आय एम वर्किंग एज अ सिनियर नेटवर्क इंजिनियर गोवा ब्रॉडबँड अँड नेटवर्क आल्तिनो पणजी. ओके, लग्नाक कितली वर्सां जाली? 3 वर्सां जाली मॅम. 3 वर्सां. बाबू आसा. ओके, बाबू आसा. माझे नाव श्रद्धा अनिल पालयेकर.
हांव पणजे कामाक आसता टॅक्स कन्सल्टन्सी एज अकाउंटंट म्हणून. ओके, लग्न कशें आशिल्लें? लव मॅरेज की अरेंज? लव मॅरेज. लव कम अरेंज. लव सांगल्या. लव कम अरेंज. लव कम अरेंज. ओके, सो इन शॉर्ट सांगू शकता कशें तें? एक्चुअली स्टोरी कदंबान जालें. केरी टू पणजी कदंबा. सो हांगासरले हांगासरूच कदंबान सेम रूट. ते चडटाले एका स्टॉपार, हांव एका स्टॉपार. सो उलोवणी जाले हे ते. सो शिवोली ब्रिजाचेर प्रपोज मारले. रिप्लाय मागीर मेळ्ळो. ओके, आनी घरा ऑब्जेक्शन आशिल्लें की जालें सुरळीतपणे? ना, जालें सुरळीतपणे. ऑब्जेक्शन काय नासलें. कितें सांगतले हजबंडा बद्दल? स्वभावान कसो? बरो आसा. खंयची क्वालिटी चेंज करपाक जाल्यार कितें चेंज करतले स्वभावांतले? आपली कामां आपूण करपाची. वा, व्हेरी ऑनेस्ट. व्हेरी ऑनेस्ट. ताच्या बद्दल कितें सांगतले? एकूच फक्त ते राग बीन आयलो जाल्यार सायलंट रावतले. कितें कोणाक उलोवचें ना. कोण उलयलें जाल्यार सांगना. सो हांव परते परते विचारता. लास्ट आमी हांवूच सॉरी म्हणटा आनी ओके चल. सायलंट रावता म्हणून सॉरी येतात ते, जाल्यार जावचें नाशिल्लें. सांगत ना अशें आतां. ओके, आनी खंयचो गूण सगळ्यांक चड आवडटा तुका? सगळ्या वांगडा बरें सांबाळून रावता. सगळ्या फॅमिलीक एकठांय करून रावता. ओके, व्हेरी नायस. सो आमची ही पहिली कपल आसता जेंचें लग्न 3 वर्सां जाला आनी बेस्ट पार्ट तेंचें लग्न हे लव मॅरेज जाल्लें. सो मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या ह्या कपला खातीर. अर्जुन आणि भक्ती ही आसा आमची सेकंड कपल आनी तेंच्या बद्दल जाणून घेवपाक फक्त सगळ्यांक उत्सुकता वाडल्या खातीर एक ऑलरेडी हांगासर आमकां लव स्टोरी आयकुपाक मेळ्ळी. सो सेकंड कपल सांगा, वळख करून दिया. माझे नाव अर्जुन नकुळ परब. हांव जॉब करता, गव्हर्मेंट जॉब, पुलीस. ओके, पुलीस. आनी लग्नाक कितली वर्सां जाली? लग्नाक 3 वर्सां जाले. बरोबर जाल्लें कितें फाटीं? माझे नाव भक्ती अर्जुन परब. हांव जॉब करता. आनी तुमचें कशें आशिल्लें, लव की अरेंज? लव कम अरेंज. हांगा सगळे तशेंच दिसता, लव कम अरेंज. कशें जमलें तुमचे? खंयच्या बसीन? कदंबा खंयची? बसीनूय न्हू, कदंबानूय न्हू. मागीर पेट्रोलिंग अशें खंय करतालें पेट्रोलिंगच्या घरा कडेन? तूं हांगासरलें? ना ना, हांव नादोडचें. म्हणजे ओके. सो थंय शिफ्ट बी कितें आसताली थंयसर तुमची पेट्रोलिंगची? ड्युटी. ऑन ड्युटी. ऑन ड्युटी, बिचार ड्युटी घालता. कितें सांगतले? शांत स्वभाव. पुलीस आनी शांत स्वभाव तेचो आसा. आनी चेंज करपाक जाय. चेंज करपाक जाय जाल्यार मोबायल आनी टीव्ही मातशी कमी करपाक जाय. मोबायल आनी गेमी खूब खेळटा. ते व्हेरी डिफिकल्ट म्हाका दिसना. ताचे बद्दल कितें सांगतले? ते बरें आहा ते, पूण मातशें हायपर जाता. मातशें आमचो हायपर तापता ते मातशें कमी करपाचें. ओके, हायपर जालें की सारकेंच खूब तापूंक लागता. हय. आनी खंयचो बरो गूण? म्हणजे ते बाकी सगळे कॅर बीन बरें घेता. मेडिकल बीन सगळें खबर आहा, ते कॅर ते बरें घेता. ओके, सो ही आसा आमची सेकंड कपल आनी खरेंच इंटरेस्टिंग स्टोरीज आयकुपाक मेळटा. मोठ्यान ताळयो जावनी ह्या कपला खातीर. म्हजें नांव सुलोचना सुनील पालेकर. हाय. लग्नाक कितली वर्सां जाली? 3. सगळीं 3 वर्सां? ओके, आनी तूं कितें करता? हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. माझे नाव आसा सुनील पांडुरंग पालयेकर. हांव ग्राम रोजगार सहाय्यक पालये पंचायत. ओके, आनी अरेंज मॅरेज. पयलींच सांगता अरेंज मॅरेज. ओके, ते बसीन बी ट्रॅव्हल करिनाशिल्ले आसतले, सो तेका लागून जमूंक ना. आनी ओके, सांगपाक गेल्यार तुमच्या बायले बद्दल कितें सांगतले? कशी स्वभाव? प्रेमळ आसा. प्रेमळ आसा. आनी तिच्या बद्दल तो गूण खंयचो चेंज करपाक जाल्यार खंयचे करतले? कित्याक आतां चान्स आसा न्ही, 3 वर्सां जाल्या. खंयचे चेंज करतले? तिचे सगळ्यात गुण सारखे. आवय, सगळेच गुण सारखे आसा. आतां ते इतले बरे उलयला, सो एका विचारून काय फायदो ना. सगळेच बरे आसा म्हणटले. ओके, तरी पूण सांग, कितें सांगतले तांच्या बद्दल? खूब बरो. सांग, कितें सांगतले तांच्या बद्दल? खूब. ओके, आनी खंयचो गूण जर बदलपाक जाल्यार कितें बदलतले तूं? सगळे बदलतले? ना, सगळे बरे आहा गूण. सगळे बरे आसा गूण. मोठ्यान जावनी ताळी आमच्या 3 कपल्सां खातीर. आनी खेळुया आमचो प्रिलिमिनरी रावंड यांच्या बरोबर. आनी आयचे प्रश्न कितें आसतले ते पळोवया तांच्या खातीर. पयलो प्रश्न आसा, तुमच्या घोवाक च्या बरोबर कितें खावपाक आवडटा? म्हणजे ब्रेकफास्टाक कितें खावपाक आवडटा सगळ्यांक चड? तुमी तुमचे हे बरयात. ओके, सांग, तुवें कितें बरयला? चपाती ऑमलेट. सुकले? चपाती. ओके, रायट आन्सर. मोठ्यान ताळयो जावनी. तुवें कितें बरयला? बिस्कीट.
चपाती. ओके, सो सध्या हांगासर 1 पॉयंट. सेकंड प्रश्न, तुमची बायल खंयचे नुस्तें खायना? खंयचे एक नुस्त्याची ती अजिबात आवडना, ती खायना नुस्तें. कितें बरयला? बोमील. शुअर? ओके. 1 पॉइंट म्हणून ताळेंचोनी. ताल्ले. कल्ली. कल्ली खायना. बोमील. बोमील. ओके, सो एक पॉइंट. फुडलो प्रश्न ऐकात. तुमच्या घोवाचो आवडीचो रंग. तुमच्या घोवाक खंयचो रंग आवडटा तो बरोवपाक जाय. तुमचो न्ही. बरयलो? हय. ब्लू. रेड घालून येयल्या दोगांना. ब्लू. ओके, सो 2-2-2. मोठ्यान ताळयो न्ही. शेवटचो प्रश्न, तुमच्या बायलेचे फेवरेट फूल खंयचे? खंयचे फूल आवडटा बायलेक? बरयले? सांग. रोज. ओके. गुलाब. ते रोज सांगलो मगो. आणि तुझे? ऑर्चिड. ओके, सो तिनाय कपल्सा मध्ये टाय जाला. तिगांक 3 पॉइंट्स मेळ्ळा. सो आमची तिनूय कपल जी आसा ही वतली आमचे फायनल राउंडाक. मोठ्यान ताळयो जाणी तिनी कपल्सां खातीर. आणि परत खेळूया आमच्या फायनल राउंडान. धमाल जोडीच्या प्रिलिमिनरी राउंडा उपरांत आता खेळूया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता आमचो हटके राउंड. हटके राउंडाक आमी सुरवात करता आणि आमच्या आयच्या हटके राउंडची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी 5 सर्कल्स ड्रॉ केला. म्हाज्या बरोबर 5 पार्टिसिपंट आसा आणि त्यांच्या मुखार उडयल्या हांवें सॉफ्ट ड्रिंकच्यो गुड्ड्यो. टायम आसतलो अरावंड 1 मिनटाचो. 1 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम गुड्ड्यो ज्यो ह्या सर्कलान पडटल्यो ती जातली ह्या राउंडची विनर. ओके, टायम सुरू जाता आता. स्टार्ट. ओके, हांगासर कितले आसा? 1 2. त्यो लायनीच्या भायर 1 2. हांगासर 1 2 3. 1 1 2 3 4 5 6 7 आणि 1 2. हटके राउंडचे जनरल बता उर्मिला पारकर आणि त्याने घातले हांगासर 3 गुड्ड्यो. मोठ्यान ताळयो जाणी त्याच्या खातीर. आणि तेका रनर प्राइज हांगासर स्पॉन्सर केला अर्जुन परब यांच्यानी. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमची हटके राउंडची विनर जाता चंद्रकला परब आणि त्यांच्यानी घातले हांगासर 7 गुड्ड्यो. मोठ्यान ताळयो जाणी त्याच्या खातीर. आणि तिका मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हटके राउंडा उपरांत खेळूया आमचो फुडलो राउंड जो आसता डान्स राउंड. शांताबाई 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 रूपाची खान दिसती छान लाखात छान नजरेचा वाहन तीर कमान मारिती चक्रा तुझा गणकरा इकडून तिकडं मारिती चक्रा चक्रा नकरा 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 चक्रा. शांताबाई 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 अगं शांताबाई. ओके, मोठ्यान ताळयो जाणी सगळ्यां खातीर. पहिली थर्ड प्राइज वता शोभा परब हेंका आणि तेंका मेळटा वो प्राइज स्पॉन्सर केला पांडुरंग पालेकर यांच्यानी. मोठ्यान ताळयो जाणी तिच्या खातीर. ओके, सेकंड प्राइज वता संगीता गाडी हेंका. मोठ्यान ताळयो जाणी तिच्या खातीर. आणि तिका मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्राइज. ओके, डान्स राउंडचे फर्स्ट प्राइज विनर जाता विजया परब आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन.
आमचो आयच्या भागातलो धमाल जोडीचो फायनल राऊंड खेळपाचो. खेळूया आमचो धमाल जोडीचो फायनल राऊंड. धमाल जोडी आमची ज्यो आसा त्यो हांगासर यात. धमाल जोडीच्या फायनल राऊंडाक आमी सुरवात करता आनी आमची आयची गेम आसा ती अशी, आमी पार्टिसिपंटाकडे दिला रुलर आनी हांगासर आसा कप. कपलान रुलर तोरान धरपाची आनी ताचेर कप बॅलन्स करून मॅक्सिमम एका मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम कप जी हांगा एकठांय केल्या टेबलाची ती जातली हे राऊंडची विनर. ओके, आमचे फर्स्ट कपल खेळटा हो राऊंड. श्रद्धा आणि अनिल रेडी? तुमचो टाइम सुरू जाता आता. स्टार्ट. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. ओके, सो हांगासर अनिल आणि श्रद्धा एकठांय केला 4 कप. मोठ्यान ताळयो जाली त्यांच्या खातीर. रेडी? स्टार्ट. ताळयो ताळयो त्यांच्या खातीर. बेगीन फास्ट. नाकान टच करप ना. डिस्क्वालिफाय. नाकान टच करप ना. नाक लागप ना. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. ओके, सो हांगासर अर्जुन आणि भक्तीने एकठांय केला फक्त एक कप डिस्क्वालिफाय आता. शेवटची पार्टिसिपंट सुनील आणि सुलोचना. रेडी? तुमचा टाइम सुरू जाता आता. स्टार्ट. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. सुनील आणि सुलोचना एकठांय केला हांगासर 2 कप. मोठ्यान ताळयो जाली आमच्या थर्ड कपला खातीर. अर्जुन आणि भक्ती परब यांच्यानी स्पोर्टिंगय ती खेळ्ळी आनी खरेंच तुमकां देव बरें करूं तुमी पार्टिसिपेट जाली हेका लागून. आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडीची रनरअप जाता सुनील आणि सुलोचना पालेकर. मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. सुनील पालेकर आणि सुलोचना पालेकराक हो प्राइज स्पॉन्सर केला गौरी परब हांच्यानी. मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. ती आता आमची धमाल जोडीची रनरअप. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आमच्या आयच्या भागातली धमाल जोडी जाता कोण? अनिल आणि श्रद्धा पालेकर. मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. धमाल जोडी राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. आमकां आयच्या भागातली आमची धमाल जोडी मेळ्ळी. आता खेळुया आमचो आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि आयची चक दे राऊंडची गेम आमच्या सगळ्यांच्या परिचयाची सोपीशी गेम जी आसता संगीत खुर्ची म्युजिकल चेअर. हांगासर आमच्यो सगळ्यो जी पार्टिसिपंट आसात ती बसल्या सद्या खुर्च्यो घेवन. सो लास्ट खुर्ची कोणाक मेळटा पळोवया आनी कोण जाता ह्या राऊंडची. 2 आउट. ही आनी ती आउट.
Okay, last chair. Don't participant. Oh. आजच्या भागातल्या चकदे राऊंडची रनरअप जाता ज्योती गावस आणि तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चकदे राऊंडचे विनर आता दीक्षा पालेकर आणि तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स दीक्षा. राष्ट्रवादी देवस्थानचा वर्धापन दिन या निमित्त औचित्य साधून या इथे अरेंज केलेला होता आणि त्यानिमित्त जे सगळे रसिक त्याचप्रमाणे हे त्यांचे सहकारी कलाकार त्याचप्रमाणे या सारिका शिरोडकर यांच्यानी जो कार्यक्रम केला तो खरोखर वाखाणण्याजोगा आहे. आणि आज वेळात वेळ काढून या ठिकाणी किती लांब अंतरावर येऊन इथे कार्यक्रम सादर केला त्याबद्दल सेल्फ ग्रुप वांगणवाडा पाली याच्यातर्फे यांचा भेट देऊन सत्कार करीत आहे. थँक्यू. या ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो वांगणवाड्याच्या वतीने की त्यांचं जे काय कार्य असेल त्याच्यापुढे त्याच्या कार्यात संपूर्ण देवतांचा आशीर्वाद प्राप्त होऊन त्यांच्या कार्याची संपूर्ण गोवा महाराष्ट्र आणि अन्य भागात सुद्धा त्यांचं नावलौकिक व्हावा अशी तुम्हा देवतांच्या चरणाकडे प्रार्थना करतो. सर्वांना आयुष्य आरोग्य प्राप्त हो असा देवाकडे प्रार्थना करून हा कार्यक्रम संपल्याचं जाहीर करतो. वांगणवाडा पालये हांगासर श्री राष्ट्रीय देवस्थानच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. खरेंच